हे मात जाणाव जायात। खंयच्याय वखदार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणां आसलो जाल्यार दुबाविणी तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो। तुमी तशेंच तयार रावात, कित्याक चिंती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो। तेन्ना पेद्रून म्हणलें, सोम्या, आमकांच वो हेरांक सोमेस्तांकूय तूं ही वोपार सांगताय? सोम्यान अशी जाप दिली, घरांत आसतल्यांक वखदार जेवण वाडूंक दिवंक दोनयान आपल्या घराब्याचेर अधिकार दिल्लो कोण विस्वासी आनी शाणो कारभारी जायसो तुमकां दिसता? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसता ताका मेळत तो चाकोर सुभागी। हांव तुमकां खरेंच सांगतां, आपणा कडेन आसा तितल्याचेरूय तो ताका अधिकार दितलो, पूण परत येवंक म्हजो दोनी लांबाय करता अशें तो चाकोर आपणाच भितर मोडून हेरां चाकरांक आनी चाकोरणीक मारून आनी आपूण खावून पिवंक आनी बेबदिकाय करून लागत जाल्यार तो रावनासलेल्या दिसाक आनी तो नकलो आसलेल्या घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका मरणाची शिक्षा लायतलो आनी भावात नासलेल्या मनशाच्या वांगडाक ताका भायर उडयतलो। आपल्या दोनयाची कुशी कितें तें जाणा जावनूय ती पाळूंक तयारी पर्यान करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सत्तेचो मार पडटलो। ती कितें ती नकलो आसलेल्यांक ताच्या कत्तुबांक कास्त फावो जाल्यार ताका थोडेंच सत्तें पडटलें। जे कोणाक देवान चड दिलां तांच्या कडचें तो चड मागतलो आनी जे कोणाक देवान चड पातेलां तांच्या कडल्यान तो चड घेवंक रावतलो।